लोटली विजय मरीन सर्व्हिसाचे वर्कशॉपात शुक्रारा स्फोट जावन 2 कामगार सोंपिल्ले आनी 5 जण जखमी जाल्ले। तातूंतल्या आनी एकल्याक मरण आयलें। ह्या प्रकरणात सुरक्षा अधिकारी राजू बोरा जो मूळ आसामाचो आसा ताका मायणा कुडतरी पुलिसांनी अटक केल्यात। तशेंच कलेक्टरान वर्कशॉप सील करपाचे आदेश दिल्यात। मंगळारा कलेक्टरान घडणुकीचो पुराय नियाळ मागला। 25 हुआ था। तो हम बोले 5:25 हो गया है, यहाँ से चलने उलने में 5:30 बज जाएगा, तो हाथ पैर पकड़ेंगे चलते। तो फिर वही जहाँ पे ऐसा कांड हुआ वहीं पे हम भी छाया में खड़े थे। तो वो क्रेन वाला आ गया, जब वो आया तो हम कहा कि वैसे ऐसे कर रहा है, हो सकता है वो नीचे करे, फट से जाके किसी को भी लग सकता है। बस वहाँ से मैं जैसे ही बोल के इस साइड में इधर से हम चढ़े थे, इस साइड के लिए जैसे निकले, इतना तेज इधर से आवाज़ आया ना, यही काल मेरा इस साइड था बाएं साइड, इतना विचित्र, उठा के फेंक दिया। ये सब गिर गए आप, गिर गए आवाज़ से। हाँ, ये कुछ चिंगारी का है। हाँ, आपका आपका यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो ज़्यादा दिक्कत हमको यही लगा हैंड डिश। लेकिन अभी क्या हो, आवाज़ हो गया, हट गया वो। हाँ, उसके बाद सब भागने लगे, चिल्लाने लगे। मैं उधर से डायरेक्ट भागते भागते आए, जो बड़ा वाला गेट है, गेट के इस पार रोड भी चालू वाला, मैं आके उधर ही गिर गया। फिर गिरने के बाद मैं यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं। हाँ, तब तक मालूम नहीं आपको क्या हुआ है कुछ नहीं। और कितने लोग थे वहाँ पे? आपके ही लोग थे? हाँ। कितने थे काम कर? काम कर रहे थे। कितने साथ में सब लोग काम कर रहे थे। काम कर रहे साथ। आप कहाँ से हो? हम यूपी के। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। और आप क्या हर दिन उधर काम करते? क्या वही दिन चले गए थे काम के? नहीं, 2-4 दिन गए थे। खुद गए थे? हाँ, हम हमेशा ही जाते हैं। मतलब कितने दिन तक जाते थे उधर? अरे 8-10 दिन का पैसा लेके काम करते हैं। हाँ। और अभी वो 4 लोग थे, वो तुम्हारे साथीदार थे जो अभी? वो लोग मेरे हिसाब से तो कल को पहली बार नहीं मिले, नहीं आए थे पहली बार। हमारे हिसाब से वो 2 लोग जो गुजर गए इस इंसिडेंट में, उनका नाम पता है आपको? उनको पहचानते नहीं थे आप? कल मेरे साथ ये लोग पहली बार आए थे। सफाई कर रहे थे। आप सफाई कर रहे थे? हाँ। वो बोट के अंदर आप सफाई का काम कर रहे थे? हाँ। और अचानक से उधर नहीं, तो बोट के अंदर से हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आ गए? हाँ, ऊपर आने के बाद जब हम लोग रेती वाला जब काम करना शुरू किए, उस दौरान ऐसा। तो उधर अंदर क्या काम हो रहा था? अंदर नहीं देखा। आपको मालूम भी नहीं क्या काम हो रहा था? नहीं, हमको लग रहा है कि जितना टायर दबा जाता है, कम से कम 10 टायर अगर आवाज़ देगा, इतना ज़बरदस्त है। मैं यहाँ से इतना दूर बताऊँ, यहाँ से वो सीधी है। हाँ, ओके, उधर तक। मुरगांव गट काँग्रेस समितीन वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या। लोकांचो खंय बरो सपोर्ट मेळटा। लोकांनी वोट चोरी आड जागरूक रावचे म्हूण गट काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षान लोकांक उलो मारला। आयज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा आणि एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आणि हेजेर आमी सगळ्या लोकांक सावध करता की बाबा तुमचे वोट तुम्ही सारखे चेक करचे आपले VLA कडेन वचून। आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हाऊस नंबर नासता, तेका वोट डबल जातात, म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केलेले आहा। तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चलिल्ली आहा। वोट चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा, जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधीन सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जाता, वोटांची लोकांची नांवां कशी डिलीट आसता, जिते मनीस आसा ताका मेल्ले दाखयता, मेल्ल्यांक जिते दाखयतात। आणि ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आणि महाराष्ट्रात, आणि असेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टिंग केलें, ज्या लोकांची नांवां ती एडिशनल ॲड करून तेंच्यांनी असेंब्ली सिटमॅट तेंची वोट चोरी करून तेंची असेंब्लीची सीट जिखून आयले, तेचेर राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू। त्यांनी कंप्लेंट तर ECक केल्ली, पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करून थोडे टायम काढून त्यांनी फायंड आउट केलें की महाराष्ट्र आणि बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतली, आणि त्यांनी फायंड आउट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक रस्त्याच्या घरान इवन सिंगल रूमान 400 नांवां 200 नांवां, तेचेर त्यांनी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान। तेचेर तेंच्यांनी प्रचार चालू केलो, ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। पारसे ते कोरगांव रस्त्याची चाळण जाल्या, गाडयो चलोवप सोड
चलपाक सुद्धा त्रास म्हणून थळावे उलयता. चवथ जाली, दिवाळी आयली, मात रस्त्याची परिस्थितीचेर कोण लक्ष घालिना म्हूण थळावे सांगतात. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून पार्सेकारांक रस्त्याक लागून जावपी त्रासांतल्यान मुक्तता दिवची म्हूण लोकांची मागणी. तेंच्यांनी रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो. आयज गाडयेचें सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता. लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें, हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेणें काम केलें, तेचें एप्रिशिएट जाता, बरें दिसतलें. हां, तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू. मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमतें हरमला. ते हळवणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक. आमचें तें भुमिका मंदीर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉटमिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून. आसलोय रस्तो पाड जालो, वाट लागल्या सारकी. गाडयो खंयच्यो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता. गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें. चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची, पार्श्यांत जर सामकीच चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना. अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा. गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा. अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा. आनी हो पार्शात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक, आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोणकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा, हे फोणकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पार्शासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव काय तसेच रस्ते आमचे तसेच आहा. सीएमान हितून लक्ष घालपाचो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. लॉकडावन एक्सपायर्ड जाले, 4 क्रिटिकल आसा, एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पूण जालें कितें ते सांग, खंयचे व्हडे काय कितें भितर कितें देंवलेले व्हडे आसा, बिल्डिंग आसा, बोट ती. ओके, सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आमी काय कितले म्हटले तुम्ही? टोटल कितले आला? 2 डेथ, 4 क्रिटिकल, होय, एकटो सिरियस, एकटो डिस्चार्ज दिलो, टोटल 7. पूण कितें जाला, कितें क्लास कितें जाला, कितें ते शी बिल्डिंग, कितें नाव कितें बिल्डिंगाचें? विजय मरीन. विजय करताले तेन्ना ब्लास्ट जालो, वेल्डिंग कितें चालू आशिल्लो, ते सिलिंडराचेर पडले. विजय मरीन न्हू हे? पूण तुमी आतां सीन कितें पळयला थंय आतां सद्या? थंय आमी पावले तेन्ना सगळें कांयच नाशिल्लें, थंय फक्त ते फ्युम्स वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी कांय ना. 8-10 hours कॉल येयला आमकां की विजय मरीन शिपयार्डान ब्लास्ट जालो म्हणून. आमी दुसरो प्लॅन आवट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणटकीर पावता ती कांय नासले, तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण, तांकां शिफ्ट केले. ओके, एंड आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून. पूण थंय कितेंशें जालें, सीन कितेंशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक, तेंचे डेक आहा पळय ते क्रेन एंकर दिवपाचे, थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो, बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो. ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना, सद्या ते सिनीर थंय कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून. पूण तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना? सेफ्टी मेजर्स, सिलिंडर ब्लास्ट जालो, सेफ्टी मेजर्स फायर हे करपाक, प्रिव्हेंट करपाक? ना, सेफ्टी मेजर म्हणजे तेंचे SOP आसता कळ्ळें तुका न्हू, ते दे हॅव टू फॉलो डेट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर यूज केल्या? या आय कांट से दॅट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर? सेफ्टी मेजर सगळे सारखे आशिल्ले ना, आमकां ते पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन यूज केले दिसले थंय? सद्या ना, दिसोंक ना. सद्या दिसना, म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय. तेंचो सेफ्टी ऑफिसर कितें म्हणटा? त्या टायमार तेणी यूज केले ना. सद्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना? मेल्या तेंची नांवां कितें मेळ्ळ्या? ना, दे आर डेली वेजीस, डेली वेजीस, लेबर्स.
सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळ्ळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें तुमकां उजो बीन पालोवपा पडलो ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे एक्चुअली तुमचे क्लियर कितें आसता हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री एसओपी कितें आसता फायर प्रिव्हेंटिव्ह एसओपी आहा दे हॅव टू फॉलो दॅट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो. I mean, the delegation came here to check on all security arrangements, what possible support we could get from the government, the feasibility of the venue for them to practice upon and play the match upon and everything. The government has been very supportive. They have assured them of all possible security support, logistical support. So they have gone back from here saying that they're very happy with everything that has been organized for them. And now hopefully we get some sort of confirmation from them in the next couple of days in terms of what the final travelling squad will be. But the general feedback from them has been that they're very happy with everything that has been arranged, everything that has been seen. They're very satisfied. There is one news which is all around Goa that whether Ronaldo is coming or not. Is there any update on that? Unfortunately, that's not an answer I have just yet. But everything that they've taken back is positive. So they said that is being communicated back to the people in Saudi as well. And then once they have some confirmation, we'll be the first ones to let you guys know. The special court at Mersey on Friday started hearing the arguments over the bail application of Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. Genito's counsel started the arguments and said that there is no material evidence directly against Genito to implicate him in the case, but the prosecution and the police have relied upon the confessional statement of co-accused, and the defense advocate cited several judgments of the Supreme Court to contend that confessional statement of co-accused should not be based for the arrest of a person in any case. The defense counsel, means the advocate representing Genito Cardozo, further contended that Rama has not named in the statement Genito Cardozo, nor he has expressed any doubt over Genito, but to please somebody, the police has named and arrested Genito Cardozo in the case. The defense counsel further contended that if Genito was involved in this case, he could have approached the court seeking anticipatory bail, but he did not do so. One, because he was not involved in this case, and second, he was confident that Rama will speak the truth. मजगती श्रीदांव गँग वॉर केशींत हायकोर्टाच्या निर्णयाक झेनिटोन सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिला. In the arguments over Genito's bail application, defense counsel, means the advocate representing Genito Cardozo, also informed the special court that they have filed the special leave petition before the Supreme Court challenging the High Court's order upholding the conviction of Genito Cardozo in 2009 Sridav gang war case in which 2 persons were killed. But on this issue, the prosecution and the intervener advocate stated that though the appeal has been filed before the Supreme Court has not seized of the matter and there is no interim relief from the Supreme Court. या परिस्थितीन डिचोली हांगासर एक 2.5 वर्साच्या चेडवाचो मर्डर जालो. त्या मर्डरीचे सविस्तर माहिती सध्या प्रुडंटाच्या हातीन लागलेली आहा. आवय आणि त्याचा जो बॉयफ्रेंड आहे त्याच्या संबंधाक लागून खंय ना खंय ते 2.5 वर्साचे चेडू हे मदीं येताले आनी ताका लागून तिचो कांटो काडपाचो प्रयत्न करून तिचो कांटो काडलो. कर्नाटक हांगातले जो नगमा रवी जे आसा ते लग्न जाल्ले आनी त्या लग्नाच्या उपरांत तिका 2 वर्सां 7 म्हयन्याचे चेडू आसले. घरा न सांगता ते चेडू हांगासर गोंयांत त्याचा जो ओळखीचो जो बॉयफ्रेंड म्हणू शकता आमी तो नितीन कुमारा ताका लागून ते पळोवन येवन आपल्या चेडवा वांगडा पळोवन हांगासर आयले आनी त्याच्या वांगडा ते मावळिंगे हांगासर तो हांगासर कामाक आशिल्लो त्याच्या वांगडा रावताले. बुधवार बाजार करून सांजच्या टायमाचेर ते परत मावळिंगे हांगासर वयताले. ते चेडू बरें ना म्हणून काही प्रमाण तेचेर उदक घेवपा म्हणून शॉपकारा कडेन गेले आणि जेन्ना लोकांनी पळयलें की एक एमर्जन्सी केस एका चेडवाक त्रास जाता अशें म्हणून समजून तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार लोकांनी 108 मागयली. जेन्ना डॉक्टरांनी चेकअप केलें तेन्ना कळ्ळें की पयलींच जे 2.5 वर्साचे जे चेडू आहा ते पयलींच खंय डॅड आसले आनी ताका हाडल्या उपरांत जेन्ना चॅक करताले ते चॅक केले उपरांत ताका अमानुष छळ जाल्याचं डॉक्टरांक कळ्ळें
आनी ताबडतोब तेंच्यांनी बिचोली जे लागीं पुलीस स्टेशनाक तांकां कळयलें. पुलीस आयले पळयलें जाल्यार जे चेडूं जे आहा त्या चेडवाक खंय तरी मारहाण जाल्लें, बऱ्याच अमानुश प्रकारे मारहाण जाल्ली आनी त्या मारहाणाच्या हितून तेजी मृत्यू जाली. म्हणून सद्या पुलिसांनी नगम्मा रावी आणि नितीन कुमार ह्या दोगांक सध्या अरेस्ट केल्ले आहा. प्रुडंटा खातीर सुद्दां बायणा फाटलें एक वर्स भर खंय उदकाची समस्या, कागाळ करून लोक थकले, मात PWD काना मनार घेना. मध्यान राती 3 खंय उदक येता आनी सकाळीं 6 वता. लोकांचे हाल. लोकांच्या कागाळी उपरांत नगरसेवक श्रद्धा आमोणकरान PWDचे अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली. दिवाळे खातीर तात्पुरती वेवस्था करता आनी उपरांत नवी पायपलायन घालून कायमचो प्रश्न सोडयता म्हूण PWDचें उतर. जावपाक लागला उदकाचे वर्सां जाली, हांगा कंप्लेंट दिवन सुद्दां इल्लो प्रॉब्लेम सॉल्व करना. एकाक पळयतात वतात, ताणें केला म्हणटा आणी केला म्हणटा, पण प्रॉब्लेम कांयच जायना. रात्री 3-3, 3.5 घंटा आमी जागरण करतात आनी हेल्थ इश्यू आसाच जागरणाक लागून. कितले दीस जाले उदक तुमकां त्रास जाता? हे आतां जाले वर्सां वयर जाले, 4 फावटी कंप्लेंट जाली, पण प्रॉब्लेम कांयच सॉल्व जायना. आमकां दिसाक 2 ते 3 वरां येता कितें करपाचें आनी उदक गेल्या नंतर आमकां कांयच ऑल्टरनेट ना, गप्प घरात बसपाचें. पूण येता व्हडल्या प्रेशरान येता काय? प्रेशर कमी आसता. पूण 3 मागीर येता? हां, 3 मागीर येता. तेन्ना उपरांत येता, सकाळी 6 वयता. सायडीच्यान पायपलायन वता ते आनी इंटरकनेक्शन करून तें कनेक्ट करून हांव हें करता, इम्प्रुवमेंट करपाक ट्राय करता. 20 तुमी काम चालू करता? काम स्टार्ट करतले. आतां पायपलायन आतां एक ते सायडीच्यान एक लायन आसा, ती लायन हाडून हे लायनीक इंटरकनेक्शन मारता. आतां तेंचो इम्प्रुवमेंट जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तांचो इशू थोडे तरी रिजॉल्व जातलो, फूल सॉल्व जातलो पूर्णपणे. 23rd दिवाळी आसा, सो तेज्या खातीर मातशें जास्त एक्स्ट्रा 1 वर 2 वर तेंकां उदक सोड म्हणटा. कितें कारण आसलें जाग्यार उदक येनाका म्हणटा. सो तेंच्यांनी सांगलां आतां सद्या मातशें ते दुसरे साफी मस्जिदा कडले पायपलायन आसा ताका जॉयन करून प्रेशर घेता, मतलब जे टायमिंगा खातीर परमनंट म्हणटा तो दुसरे पायपलायन घालता म्हणून कनेक्शन दिता म्हणून सांगलां. सो हांव पळयता की हेज्या फुडें अशें प्रॉब्लेम लोकांक जावचे ना, फेस जावचे ना लोकांक, कित्याक की उदीक म्हणटा तें मेन जाय आनी आमच्या तोंडाचेर दिवाळी बीन पावला. सो इनकन्विनियन्स जावंक जायना म्हणून मुद्दाम हांव हांगा येयल्लेलें घेवन तेंकां सो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. एक्सिडेंट अशें आसा की चोपडेच्यान शिवोले वता आसतना ही एक्सिडेंट जाल्या. ही कार जे आशिल्ले कर्नाटक भाशेन कार आसा आनी ही कार जे आसा फास्ट आशिल्लो आनी तो एका पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर वचून गाडी मारल्या आनी गाडी मारल्या कारणान जो भितर बशिल्लो जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका जाग्यारूच मरण आयलें आनी त्याच्या वांगडा जी घरकान्न बायल आशिल्ली तिकाय खंय तरी इंजर्ड जाल्या आनी तिका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक आयल्या ट्रिटमेंटा खातीर. आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा जी मांद्रे पुलीस जे करीत आसात आनी हो जो झारखंड हांगातलो जो मनीस आसा ताचें नांव मिलिंद सिन्हा अशें सद्या नांव आयकपाक येता. अजून डिटेल जी आसा आमकां मेळ्ळेलें ना, पूण सद्या जे एक्सिडंट जाला एक्सिडंटान झारखंड हांगातलो जो मनीस आसा तो जाग्यारूच ताका मरण आयिल्लें आसा. खंय तरी तो फास्ट आशिल्लो अशें सद्या आमकां लोकला कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय. 39A8 RGPची TCP मुखार निदर्शनां. 24 ऑक्टोबर मेरेन सगळीं झोन कन्वर्जनां फाटीं घेतली ना जाल्यार गोंयभर आंदोलनांतल्यान लोकांचो आक्रोश दिसतलो. पाळये आनी कुडकाच्या लोकांची TCP मुखार निदर्शनां. CTPक भेटयलें निवेदन. आमी 24 तारीख डेडलायन दिल्या. आमी म्हणटा की देवाक समज हे भियेता, गोंयच्या जनतेक हे भियेता, गोंयकारांक जावं सामान्य जो गोंयकार आसा, जावं तो ट्रायबल आसूं, जावं ST SC OBC खंयच्याय समाजाचे लोक आसूं, जावं खंयच्याय समाजाचे जे गोंयकार आसा तांकां समज भियेता, नाजाल्यार हे जो 24 तारीख आसा हे 24 तारखेक ते रिवर्ट करतले आनी रिजेक्ट करतले जी प्रपोजल घातल्या. आनी समज ते भियाना नाजाल्यार ते फुडें वयतले आनी ते कायद्याक जो ते आपूण कितें करपाक सोदता, कन्वर्जन लँड यूज चेंज करपाक सोदता ते करतले. आनी तेज्या फुडें आमी कितें आमकां करपाक जाय, आमी आख्ख्या विलेजांक मेळोन आमचे कुडकाचे पांयांतले सानंद्री मतदारसंघाचे आख्खे गोंयचे हांव हेंय सांगता की फाल्यां असो आवाज जातलो की गोंयभरांत कित्याक हांगाच न्हू प्रत्येक गांवांनी अशें तुमी लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा
आनी प्रत्येक कडेन तो आक्रोश आसा, आक्रोश आयज गांवांनी आसा, तो आक्रोश भायर काडपाचें काम जें आसा ती जबाबदारी आमी घेता. अशें देवस्थानाचें देवाचें जें देव कसो राखता, जागो कसो राखता आनी हेज्या पयलू कितें जाल्लें आसा, हेज्या पयलू कोणाक कितें जाल्लें आसा हें सगळें आमच्या गांवच्या लोकांनी तांकां सांगलें. तेजी जो नॅचरल हॅबिटायट कसो इतली वर्सां उरलेलो आसा कित्याक उरपाक जाय हेंय तांकां एक्सप्लेन करता आलेलें आसा. सो तांकां आमी सांगलें की बाबा तुमी खंयच्या कायद्यानुसार हें केलें, आमकां जेन्ना कॉन्फिडन्सान आमच्या लोकलांक तुमी विचारूंक ना कितें आसा आनी कितें ना तें. आनी थंय म्हातारेची घुमटी आसा 42/1 आनी 42/2 ह्या एका हितून एरियेनूच म्हातारीची घुमटी जितून देवस्थानाचे कितलेशे कार्य जाता आनी ते कार्य आमी खुबशे देवस्थान थंय आमचे सातेरी देवस्थानाचे सगळे लोक ते बांदता, घुमटीक बांदता आनी देवस्पण सगळें थंय करता. आनी तांकां आमी हेंय सांगलां फाल्यां अनर्थ कितें जालें, फाल्यां कोणाकूय कितें जालें, जेन्ना कितें घराणें घातलें आनी कितें आमी मागलें, कित्याक आयज आमचे सगळे लोक दुखावल्ले आसा आनी ते दुख्खाचे हितून जेन्ना देवा फुड्यान वयता आनी देवा फुड्यान घराणें घालता ते कोणाक लागतले कोणाक ना हें आमकां खबर ना. आमी मागीर ते घेवन पळोवची ना. आमी तें सांगलां तिका सिटीकूय सांगलां फाल्यां मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, कोणाक लागतले आमकां खबर ना. स्टुडंटा खातीर रुपेश राऊत. आमदाराक मरण आयल्यार 6 म्हयन्या भितर पोड वेंचणूक घेवची पडटा आनी हाका लागून फोंड्या मतदारसंघात 15 एप्रील 2026 पयलीं पोड वेंचणूक घेवची पडटली. अरविंद नायक हाचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवारी दिवची अशी मागणी भंडारी समाज तशेंच रवी नायकाच्या कार्यकर्त्यांची आसा म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रामनगर गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जळकटी लागींच टूर अँड ट्रॅव्हल्स वाहन आसा ते पलटी जावन एक भीषण अपघात घडलो. ह्या अपघातात तो वाहनाचो चालक आसा प्रज्वल वय 25 राहणारो बेंगलोर हो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. तेज्या हाताक जबर मार लागिल्लो आसा. बेंगलोरसून फॅमिलीक घेवन तो गोंयाक पर्यटना खातीर वयतलो त्या वेळाचेर हो अपघात घडला. ह्या अपघातात ज्यो फॅमिली आशिल्ली तांकां मात्र कांयच जावंक ना. अपघाताची म्हायती मेळटाच रामनगर पुलीस घटनास्थळी वचून तेंच्यांनी रुग्णवाहिके मार्फत तो जखमी चालकाक उपचारा खातीर रामनगर आरोग्य केंद्रात दाखल केले. त्यानंतर पुढील उपचारा खातीर तेका बेळगांव हांगासर धाडून दिल्ले आसात. त्या प्रकरणाची नोंद आसा ती रामनगर पुलीस स्थानकात जाल्ली आसात. प्रुडंटा खातीर रामनगरसून प्रमोद फोंडे. दिवाळी लागीं पावल्या आनी आमी पळयता की दिवाळीच्या वेळार तशेंच नरकासुराच्या राती खुबशे इन्सिडंट जाता, एक्सिडंट जाता जावं फायर इन्सिडंट जाता. जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींचेर कसो कंट्रोल हाडचो जावं फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट आसा ते कशा तरेन तयार आसा हे सगळे जेन्ना इन्सिडंट्स दिवाळी कडेन जाता ते गजाली आमी जे डायरेक्टर आहा फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंटाचे नितीन रायकर हांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. दिवाळी लागीं पावल्या तेन्ना आमची गोंयान अख्ख्या गोंयान 17 फायर स्टेशनां आहा. तेजे बरोबर आमी सगळे मॅन पावर अलोंग वीथ व्हेहिकल 2 ते 3 व्हेहिकल आमी प्रत्येक स्टेशनाचेर दवरल्या. आनी कसली आपत्ती घडली जाल्यार फायर इन्सिडंट म्हणा, एमर्जन्सी इन्सिडंट म्हणा आनी कसलेय डिजास्टर घडले जाल्यार फायर ब्रिगेडीक वचचेच पडटा स्पॉटाचेर आनी आमी ताबडतोब त्या स्पॉटाचेर वचून आमी ते कंट्रोल करून हाडटले. आनी हांव दुसरी मॅसेज लोकांक अख्ख्या लोकांक हांव दिवंक सोदतां की आमचो अवेरनेस प्रोग्राम सगळी कडेन चालूच आसा. पंचायत लेवल म्हणा, म्युनिसिपॅलिटी लेवल म्हणा, एवरीवेर आमचे अवेरनेस प्रोग्राम चालूच आसा. कशें हँडल करपाचें, कशें कॅर घेवपाचें तें आमी तांकां शिक्षण दिल्लें आहा. तेज्याच बरोबर लोकांची बी ड्युटी आसता की तेणी ताबडतोब सारकी काळजी घेवप गरजेचें आहा. आनी केन्नाय कसलो इन्सिडंट जालो खंयच्या स्पॉटाचेर जाल्यार तेचो लँडमार्क दिवप फायर ब्रिगेडीक सारको आसता आनी त्या जणी करून आमी त्या स्पॉटाचेर बेगीच्या बेगीन पावून आमी ते कंट्रोलान हाडटले. मडगांवां जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत मंत्री दिगंबर कामतीचो जनता दरबार. लोकांच्यो समस्या आयकून घेवन सुटावो करपाचें उतर. लोकांक भौशीक सेवा फाट दियात. लोकांक ल्हान ल्हान कामांक लागून परत परत फावटी मारूंक लावनाकात म्हूण PWD मंत्री दिगंबर कामतीचो अधिकाऱ्यांक उलो. सालसेच वेर्ण्याचे आशिल्ले कोणाच्यो इरिगेशनाच्यो कोणाच्यो PWDच्यो बारीक बारीक ग्रिवन्सीस वीच आय हॅव ट्राय टू रिझॉल्व. आय वील रिझॉल्व. बेजीक हे कितें लोकांक एडमिनिस्ट्रेशनाचे लोकांक त्रास जावपाक जायना. 4 पावटी मारता ते एका पावटीन जावपाक जाय. हो म्हजो एफर्ट आसतलो. हांवें ऑफिसराक इंडिकेशन दिलां म्हाका पावटी मारिल्ले नाका. बारीक लोकांनी परते परते पावटी मारपा नाका. एका पावटीन तांचें काम जावपाक. दंबा बस स्टँडाच्या मुखार पळय ते ज्यो पार्किंग लायता ते तांकां डेवलप कर सांगिल्लें सुडाक. ते ऑलरेडी तांणी हें घेतलां प्लॅन हें केलां.
थंय सारकें पार्किंग बरें प्लॅन करून थंय जर टेंडर करत म्युन्सिपालिटी वील गेट रेव्हेन्यू. पार्किंग करून कितें फायदो आसा पयशे ना जाल्यार रेव्हेन्यू इतले सो मेनी क्रोड्स ऑफ रुपीज हॅव बीन स्पेंड. सो थंय आतां तो एक स्ट्रेच उरला तितलोच. स्कुटरी लावन वता लोक रातचे येता आनी व्हरता सांजचे येता आनी व्हरता. सो तें ताणें ऑलरेडी एक 5 नोव्हेंबर पर्यंत ताणें टेंडर काडटा म्हणून सांगलां म्हाका सुडाचें काम. आनी शहरांत जे पळय पेट्रोल पंप आसा ताजेर कितें इशू आसा? पेट्रोल पंपाचो इशू ना, पेमेंट करूना. त्या पेमेंटा खातीर तांकां हांवें सांगिल्लें. तांणी भारत पेट्रोलियमान पयर मिटींग घेवन हांवें सगळे तांचे पेमेंट आशिल्ले ते आयले. थोडे पयशे न्ही ते 40 लाख 50 लाख अशे उरल्या. हांचे कडेन 60-70 लाख उरल्या. कोणा कडेन हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तांकां 15 दिसांची नोटीस दिली. DMAक सांगिल्लें हांवें मिटींग कॉल कर. ताणें मिटींग घेतल्या. ताणें तांकां 15 दिसांची टायम दिल्या. ताणें सांगलां की तांकां 15 दिसां भितर आपूण पयशे पडटा. डायरेक्शन दिलां. हाजे मुखार पायपलायन प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराची NOC आसा तेचे शिवाय कोण फोडपाना. कोणाक रायट ना. कलेक्टरान सुद्दां लेटर दिलें जाल्यार सुद्दां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराचें परमिशन घेवपाक जाय. ना जाल्यार ताजेर क्रिमिनल केस रजिस्टर कर म्हणलें पुलिसांक. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.